दीस बुधवार, जुलैची 22 तारीख 2026. पहिले वचप गितांतलें वचप. अध्याय 3 ओळ 1 ते 4 पर्यंत. हकाल अशें म्हणटा, जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें रातीं म्हजे खाटीर सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. देखून हांव उठतलीं, शहरान भोंवतलीं. जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी आनी चौकांनी सोदतालीं. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. शहरान पारो करून आसलेले पारेकार म्हाका भेटले. जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका तुमी देखला. हांव तांकां थंय सोडून गेलीं त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 63, 2, 3 ते 4, 5 ते 6, 8 ते 9. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. देवा, तुंच म्हजो देव, तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता. उदाक नातले सुके धरणी बरी म्हजी कूड तुका ताणेता. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दीस उबारतां. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेतां. तुज्या मोगाचो अनुभव जिवा प्रास श्रेश्ठ. म्हजे वोंट तुजी महिमा वर्णितात. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळे म्हजे जिणयेंत हांव तुका वाखणतलों. तुजें नांव काण जात जोडतलों. परवणेच्या जेवणा बरी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजें वोंट तुका वंदितलें. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोगदार. तुज्या पाकाट्यांचे सावळेकाल हांव संतोसतां. म्हजो आत्मो तुका तिंगून रावता. तुजो उजवा हात म्हाका सांबाळून धरता. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो ताणेता, सर्वेस्परा म्हज्या देवा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सांग तूं आमकां मोरये, वाटेर तुवें कितें देखलें? देखलो हांवें फोंड तो उगतो. देखलो वैभव पुनर्जीवन जाल्ल्यासो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 20 ओळ 1 ते 2 आनी ओळ 11 ते 18 पर्यंत. आयतारा फांत्या फारार उजवाडचे आदीं मागदलाची मरी फोंडासरशीं आयली. थंय समाधेच्या तोंडार दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें देखली. तवळ ती सिमो पेद्रू आनी जेजूक मोगाची जावन आसलेल्या शिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सोम्याक फोंडांतलो काण व्हेला आनी ताका खंय दवरला म्हणून आमी नेणाव. हेणें मरी फोंडा लागीं रावन रडताली. रडात तिणें बागुवन फोंडा भितर तिळ्ळ पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर, एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसून आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये, तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काण व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हणून हांव नेणा. इतलें म्हणून ती पाटी घुंवतना थंय जेजू उबो आसलेलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हणून तिका कळ्ळें ना. बाये, तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून तिणें ताचे लागीं म्हळें, सायबा, तुवें ताका काण व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हणून सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मरये म्हणालो. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, रब्बोनी. सुदैवाचे भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हणून अर्थ. जेजू तिका सांगूंक लागलो, म्हाका तूं धन रावनाका.
हांव येदोळ बापा सरशीं चडोन वचोंक ना, पूण तूं म्हज्या भावा सरशीं वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. मागदालाचे मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजून उलयल्ल्या हर एका उतराक आनी हर एक करणेक एक उद्देश आसलो. मागदलाचे मोरयेक जेजूच्या जिवंतपणाची पयली साक सावन जेजून कित्याक विंचलें? जेजू ताच्या मोगाच्या शिसाक जुआवंक वा धर्मदुतांचो मुखेली पेद्रूक कित्याक पयलें दिश्टीक पडोंक ना? हीं सवालां साबारांक दसल्यात. सुदैवांच्यो रिती-रिवाजी साबार पावटी जेजून आपल्या उतरां आनी करणेद्वारी बदललेलें आमकां पळोवंक मेळटा. तांचे साली प्रमाणें एके स्त्रियेन दिल्ले साक्षीक मोल नातलें. आमच्या काळार हें अजावीक. आपलें पातक जेजूच्या पांयां ताळा रडलेली मागदलाची मोरी जेजूच्या मिसावांक हेरां स्त्रियां सांगता आदार दिल्ली आनी कुर्सा मुळा पर्यंत धैर्यान गेल्ली जेजूच्या जिवंतपणाची पयली साक सावंक खंडीत जावन अर्हता आसली. जर आमी जेजूचो चड लागशिल्ल्यान पाटलाव केलो तर आमकांय तो हेंच भाग फावो करतलो.